सिरेमिक आणि विट्रिफाईड टाइल्स बसवपाक रेव आणि सिमेंट वापरपाची आता गरज ना. खासा ग्रेडेड रेव सिमेंट आणि खासा पॉलिमर्स वापरून रेडी टू यूज टाइल्स एडेसिव्ह वापरात अल्कोफास्ट. विट्रिफाईड टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट VT, सिरेमिक टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट CE, ग्रेनाइट मार्बल कडप्पा बसवपा खातीर अल्कोफास्ट SA, वॉटर टाइल्स जॉइंट फिलर बसवपाक वापरात अल्कोफिल, ISO आणि गृह प्रमाणित. चड म्हायती खातीर पणजे सरस्वती मंदिराक तेकून आशिल्ल्या आमच्या अल्कोन शॉपिंग मुजरत भेट दियात वा कॉल करात. अल्कोफास्ट हे अल्कोन अनिल कोंटो एंटरप्राइजेसचे एक उत्पादन. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जांकां फोंड्यां कितें जातलें हें आमी विचारपाक शकतात. बाय इलेक्शन जातलें काय ना तेंय तांकां विचारपाक शकतात. केन्ना इलेक्शन जातलें तें इलेक्शन कमिशन ठरयतलें. पूण बाय इलेक्शन जातलें काय सद्याक जे अनअपोज्ड म्हूण चल्लां तें फुडें वतलें. आज आमचे बरोबर स्टुडियो भितर आसात. आतां तांकां MGPचे फुडारी म्हणटा पण नक्की कितें तें तांकां आमी विचारया. ते केतनबाब भाटेकर. दोतोर सुरवात करतना एकच गजाल ताजे वयल्यान सुरवात करता. तुमी आसा MGP आसतले MGP कितें परिस्थिती सद्या? हांव MGPनूच आसा. हय आसतलो. आतां ते फुडें पळोवया मरे टिकेट डिक्लेअर जाता तेन्ना. कितें तुमच्या पक्षान तर भुमिका जाहीर केल्या? ना येवन इलेक्शन्स डिक्लेअर अनओपोज जावचें ना. जो तूं पयलो प्रश्न म्हटलो अनओपोज जावपाक हांव जाल्यार दिवचो ना. आय एम गोइंग टू कंटेस्ट एंड कंटेस्ट एज आय थिंक आय शूड गेट MGP टिकेट. त्या टायमार इमोशन्सान जर पार्टीन कितें म्हटलां आसत जाल्यार ती गजाल वेगळी. बट हांवें निश्ठेन ह्या पार्टीक 10 वर्सां दिल्या. मनांतल्यान काम केलां. अपेक्षे शिवाय काम केलां. आनी म्हाका म्हज्या लिडराचेर अजुनूय विश्वास आसा की तो म्हजो गळो कापलो वचपाक दिवचो ना. ताणें त्या दिसा इमोशन्सान कितें म्हटलां आसत. कित्याक BJPन स्वता अजुनूय डिक्लेअर करूना आपलो कॅन्डिडेट कोण तो. BJPन कितें म्हटलां की वी वील फॉलो द प्रोसिजर. So if BJP is following the procedure, they are following their party guidelines. I think MG also should follow the same because हांवें निश्ठेन काम केलां. हें तुयी मानतलो. MG म्हणून हांवें कंटिन्युअसली काम केलां विदाउट एक्सपेक्टेशन्स. तुम्ही इमोशनल बी म्हणटा पण इमोशनल गजाली एक दीस जाता किंवा त्या दिसा पुरती जाता. हांव घेता रे समटायम्स. युअर पार्टी इज कन्सिस्टंटली सेईंग की एकशी दोन गजाली आहात. अनओपोज्ड ही एक गजाल जाली. अनओपोजाच्या मागीर येवया. तुमची पार्टी क्लियर म्हणटा की आमी अलायन्सा भितर आसा. जो BJP कॅन्डिडेट ठरयता ताका आमी तेका दितलो म्हणून. हातूंत भितर कन्फ्युजन खंय आहा? न्ही कन्फ्युजनाचो प्रश्न ना. स्टील आय हॅव अ होप. कसली होप? ना म्हजो होप आसा. ताजें तुका रिजन मागीर हांव रायट टायमार सांगता. कितें आय स्टील हॅव अ होप. रायट टायम. वॉट्स रायट टायम? आय स्टील हॅव अ पार्टी हॅज नॉट इन्फॉर्म मी. वॉट एवर कम्स ऑन टू प्रेस अश्यो खुबश्यो गजाली खुबश्या टायमार प्रेसार आयिल्ल्यो आसा आनी त्यो लास्टाक चेंज जाल्ल्यो आसा. स्टेटमेंट न्ही प्रेसान कितें तुगेले आपले पदर्शी घाला. ना हांवें प्रेसाक म्हणून हांवें म्हटलां जे लिडरान दिल्यात खुबश्या लिडरांनी ते चेंज जातात. सो अजून पर्यंत त्या पार्टीन म्हाका सांगूं ना की तुका आमी टिकेट दिना. आय हॅव नॉट बीन इंटिमेटेड अबाउट इट एंड आय एम नॉट गोइंग टू गो ऑन थिंग्स एट वॉट कम्स ऑन प्रेस एंड मिडिया बिकॉज दे मायट हॅव सेड इट. आय हॅव हर्ड इट बट आय स्टील बिलीव दॅट माय लिडर श्री सुदीन ढवळीकर वील नॉट कट माय बिकॉज हांवें निश्ठेन पार्टेक काम केलां. 77 मतान हांव पडलां. म्हाज्या आवय बापायक दूख जालां. म्हज्या कार्यकर्त्यांक दूख जालां. म्हज्या कावन्सिलरांक म्हज्या ZPंक म्हज्या पंचांक म्हज्या बरोबर दीस रात भोंवपी बहुजन समाजाकूय दूख जाल्लो आसा आनी त्या दुख्खाचो रिस्पेक्ट म्हजो पक्ष धरतले हें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. तुमी हें म्हणटा पळय तातूंत भितर म्हाका हें दिसना कितें बेज कांय दिसना. तुमी उलयता तातूंत भितर फॅक्ट कितें आहा की तुमचो दर्द आहा. बट तुम्ही जर सध्याची राजकीय परिस्थिती पळयली तुमचो दर्द आनी त्या राजकीय परिस्थितीचो कांयच ताळमेळ ना. तुमचो पक्ष आज अलायन्सान आसा. पक्षाची क्लियर गजाल आसा की रविबाब नाईक हे तुगेले BJPचो सीट. BJP आमदार आशिल्ल्यान BJP थंय आपलो कॅन्डिडेट दवरतलो. बदलतली कशें? BJPन कॅन्डिडेट डिक्लेअर खंय केला? BJP दवरतली कोणी आसूं. सो यू नेवर नो हू BJP might keep a candidate. Tomorrow MG might support the candidate. There is a long way to go. Why to play my card? Let the jokers come out. King will rise again. I am sure about it. अजूनही BJP, see, understand. तुमकां मेळटली BJP टिकेट. You never know what might happen in life. There is always a question mark. You never know what might happen. BJPन दिना म्हणून सांगल्या काय सांगू ना. I was a Purple Fest director.
दो बींग फ्रॉम MGP, BJP हॅज दॅट फेथ ऑन मी. दॅट्स वाय हांवें इतले इव्हेंट अंडर व्हीलचेअर, ब्लायंड क्रिकेट हे सगळे इव्हेंट घडोवन हाडल्या. सो खंय तरी दोतोराक म्हाज्या बद्दल आपुलकी आसतलीच अशें म्हाका दिसता, नाल्यार दोतोर म्हाका कित्याक दितलो आशिल्लो सगळें करपाक अशें म्हाका दिसता. सी, दीस इज नॉट माय इनर फिलींग, दीस इज अ फिलींग फ्रॉम द पीपल ऑफ पोंडा. कळ्ळें तुका. तेन्नाय फोंड्याचे मंत्री आशिल्ले. हांव पर्सनली रवी सराक इनवायट करपाक गेल्लो पर्पल फेस्टाक. सो जेन्ना तांचे कॅडर आशिल्ले सगळे आशिल्ले, तरी सुद्दां दोतोर प्रमोद सावंताक केतन भाटेकाराचेर विश्वास आशिल्लो म्हणून केतन भाटेकर स्पोर्ट्स डायरेक्टर जावन ते इव्हेंट फोंड्या मोठ्या धडाक्यान करून हांवें हाडल्या. सो वाय शूड आय नॉट थिंक that I am not eligible for a ticket? I have lost by 77 votes. MGP ticket or BJP ticket? They are in alliance, so whichever gives is the same for me. सो पण BJP ticket वाला MGP सोडची पडना ना. जालें म्हणजे MGP सोडली म्हणून कितें प्रश्न आसा. जर सुदीन सरान फाल्यां सांगलें म्हाका केतन BJP तुका दिता, तूं चल, आपलो आशिर्वाद, आपलो तेंको आनी आपूण तुज्या फाटल्यान जसो रावपाचो तसोच रावतलो जाल्यार कितें वायट आहा. वी आर इन अलायन्स मरे नाव. वॉट इज बॅड इन दॅट? पीपल ऑफ पोंडा शूड रायज. एक गजाल क्लियर आहा की आतां सगळ्यांची मागणी चल्ल्या थंय की रविबाब नायकाच्या पुताक तिकीट दिवची. सगळ्यांची म्हणजे कोणाची ती? थंय आतां तुमकां तिकीट दिवची म्हणून काय BJPतले कोण उलयलें ना? BJPचे कोण उलयल्या की आनी कोणाक तिकीट दिवची म्हणून? कोणें सांगला की तुमकां तिकीट दिवची म्हणून? BJPचे खंयच्या लिडरान, काल सुद्दां शोकसभा जाली, खंयच्याच लिडरान BJPचे कोणाक तिकीट दिवची म्हणून डिक्लेअर करूना. दे आर क्लियर स्टेटमेंट वॉज वी वील फॉलो अ करेक्ट प्रोसिजर. दॅट्स इट. गोविंद गावडे BJP न्ही, ताणें उलो तसो सुदीन ढवळीकर MGP. पण BJPच्या अध्यक्षान कितें सांगला? BJPच्या अध्यक्षान कितें सांगला? वी वील फॉलो द प्रोसिजर. दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी. आमी काय हवेक बार मानना. तशें जर जाय जाल्यार देर आर लॉट ऑफ BJP मिनिस्टर्स ऑल्सो हू वॉन्ट केतन भाटेकारा. बरोबर. सो तशें पण आतां हांव तांकां उलय क्लियर कटिंग दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी. रविबाब नायकाच्या पुताक तिकीट मेळप इज अ रियल पॉसिबिलिटी. तशें जाल्यार म्हाका एक तशें जाल्यार मनोहरभाई पर्रीकाराच्या चल्याक कित्याक मेळुना? तेन्ना रियलिटी खंय गेली? ते प्रश्न तुम्ही BJP विचारा. ना हांव BJP म्हणटा की समजा तुजो माध्यम हो येदो मोठो माध्यम आसा, हो गोंयांत न्ही, आयज महाराष्ट्रा, कर्नाटकान इंडिये बरवता. सो त्या माध्यमांतल्यान लेट दीस रीच टू द रायट चॅनल. दॅट वाय वॉज मनोहरभाई पर्रीकर the defense minister and CM and the greatest opposition leader ever produced? Why was his son Utpal Parrikar denied the ticket? Because I respect BJP went on winnability, might be BJP went on survey, might be. So let BJP do the winnability survey. Let BJP see who is the winnable candidate, and then BJP. That's why BJP has said, I respect what Damu Naik has said. The BJP president म्हाजो रिस्पेक्ट वाडलो कित्याक ताणें खंयच्याच प्रचाराचेर दबावाचेर येनासतना ताणें म्हटलें पार्टी ही शिस्तीन चलता, प्रोसिजर आमी फॉलो करतले म्हणून. दॅट्स इट. समजा तांची पुताक तिकीट डील जाल्यार व्हेरी गुड, नो इश्यूज. तांकां दिसता आसतलें. So that does not mean that Ketan Bhatekar has to sit down and grow his legacy. I am Ketan, I am an individual. I have something called as my ethics, my love towards my people and love from their people to me. So I am going to contest. तुम्ही म्हणतात की फाल्यां BJPन तिकीट दिलना, MGPन तिकीट दिलना जाल्यार सुद्दां केतन भाटेकर विल कॉन्टेस्ट. Ketan Bhatekar is going to contest for sure. There is no going back now. कळ्ळें तुका? मदीं हांव मातसो कन्फ्युजन आशिल्लो की 25 डिसेंबर पर्यंत इलेक्शन जाल्यार हांव रावतलो आनी 26 जाल्यार रावचो ना. पण तरी सुद्दां म्हाका खुबशे बऱ्या लोकांनी सांगलें की केतन 26 जालें तूं रावपाचो प्रयत्न कर. तातूंत तुका तुज्या बरोबर कोण आसा, कोण ना, कितलीं मतां तुका पडूं शकता, कितलीं पडूं शकना, हें तुका 6-7 म्हयन्या पयलीं कळटलें. सो ते 6-7 म्हयने यू कॅन मोर सिस्टमॅटिकली वर्क towards Ponda and win 27 February, and by God's grace with all the efforts what we are going to put, we win in 25. Then it is more better that एक वर्सान केतन भाटेकर कितें तें म्हाका दाखोवंक मेळटलें. दॅट डज नॉट मीन आय डोंट रिस्पेक्ट रवी सर ऑर रितेश. आय हॅव हायस्ट रिगार्ड्स फॉर रवी सर. आमचे मतभेद भरपूर जाल्या, मनभेद जावना म्हणून पर्पल फेस्टाक सुद्दां तांकां वचून नमस्कार करून हांव तांकां पर्पल फेस्टाचें इन्विटेशन दिवन आयलो. आणि त्याच प्रमाणे म्हजे अशे 2-3 व्हिडिओ आसा जे आमी एका समुद्राचेर मेळ्ळे. आमचे रिलेशनशीप त्या बाबतींत बरें आसा. तूं आज जी मागणी आसा लेटस्ट हें की कांय सेक्टरांतल्यान मागणी येता की अनोपोज जावचे. वाय डू यू फील की अनोपोज जावचे न्ही? जस्ट बिकॉज केतन भाटेकर वॉन्ट्स टू कॉन्टेस्ट ऑर आनी कारणां? देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस्ड, देर इज अ सिस्टम प्लेस्ड. कळ्ळें तुका? तशें जाल्यार 77 मतांनी केतन भाटेकर पडलो. हांव तुका विचारता, अशे सेंटिमेंट्स तुका हांव 10,000 लोकांचे हाडून दाखयता जांकां दिसता इलेक्शन जाले शिवाय केतन भाटेकाराकूय दिवचो चान्स. जसो टेंडर घालता गव्हर्मेंटाक, पयलो जाका वता आनी सेकंड बिडर आसता ताका दिता. सो म्हाका दिता बरें.
म्हाका दिना कारण तूं म्हणटा लॉ इज प्लेस्ड इलेक्शन जावपाक जाय जाल्यार इलेक्शनूच जावपाक जाय लेट द बेस्ट पर्सन वीन नॉट एन इशू आय एम नॉट सेइंग रितेश इज वर्स्ट और रितेश इज बॅड और रितेश इज ग्रेट बट सेम वे वाय शूड नॉट आय or why should not anyone other from any other party baba this is a democratic thing so आता समजा कोण एक CEO आसा एक बरे इन्फोसिस सारके कंपनीचो ताजे कितें बरें वायट जाल्यार ताच्या चल्याक तूं डायरेक्ट CEO करतलो अशें जावं शकना समजून घे म्हाजें गजाल देर इज अ सिस्टम विच इज प्लेस्ड देर आर पीपल हू मायट बी स्कॅट टू टॉक म्हज्या बरोबर सगळे समाजाचे लोक रावले म्हणून हांवें EVMाचेर एक मतान जिखला हांव EVMाचेर मागीर कितें जावं तुमच्या चॅनलान केतन भाटेकर जिखता म्हूण टाक केलो मागीर 2 वरान हांव वरान पडलो नो डावट्स हांव व्हरलो म्हाजे खंय तरी कमी पडली म्हाका मतां हांव कोणाक ब्लेम करचो ना यू हॅव टू एक्सेप्ट डिफीट व्हेरी ग्रेसफुली बट यू हॅव टू वीन एंड वर्क फॉर अ विक्ट्री ऑल्सो ग्रेसफुली सो आय एम गिवींग आतां तुका हांव दिता सीट चल इमोशनल जालो आनी सीट दिलो 27 कितें मागीर 27 हेच लोक जे ताका आतां टिकेट दी म्हणटा ते परत म्हणटले 8 म्हयने बाबड्याक काय कामूच करपाक मेळुना परत ताका 27 दी परत केतनान मागीर प्रुडंटाच्या चॅनलाचेर येवन बसपाचें आनी सांगपाचें ना करेक्ट तुजे 8 म्हयने दिल्यात बाबड्याक आनी 5 वर्सां दी म्हणून ना बाबा इतलो इमोशनल न्ही हांव कळ्ळें तुका प्रॅक्टिकलिटी इन लायफ इज देर एंड वी हॅव टू फॉलो द प्रॅक्टिकलिटी विनींग ऑर लुजींग इज अ पार्ट ऑफ लायफ आय हॅव सफर्ड लॉट ऑफ डिफिट्स इन लायफ बट माय हार्ट हॅज नॉट गॉट डिफिटेड तुम्ही म्हणटात फोंडेची लोकां डिसायड करनी सारकें फॉर्म भरा जो जिखता तो जिखता जो ना तो शिकता आनी तो आनी काम करता वायट कांय ना तातूंत हांव व्हरलो हांव रडत बसूं ना हांवें कोणाकूच ब्लेम करूं ना आय ब्लेम ओन्ली माय सेल्फ हांव खंय तरी 77 मतां कमी पडलो आतां काम करूं दी मरे म्हाका देर आर 2 थिंग्स इन दीस आय मायट गेट व्हेरी लेस वोट्स और आय मायट गेट व्हेरी गूड वोट्स बट दॅट इज फायन वोट्स डोंट डिफायन केतन भाटेकर माय वर्क डिफायन्स सो बीइंग इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम इज वॉट केतन भाटेकर हॅज बीन तुम्ही वर्किंग म्हणटात फॉर एक जो मुद्दो आहा की परत रोखडे 1 वर्सान इलेक्शन हाव आर यू लुकिंग एट दॅट आस्पेक्ट आर यू रेडी टू फेस 2 इलेक्शन्स बॅक टू आय एम रेडी टू फेस मोर 5 इलेक्शन्स इन 2 years काय प्रॉब्लेम ना म्हाका इलेक्शनाक रावपाक जाय काम करता आमी त्या खातीरूच कितें तरी सिस्टमान येतलो सिस्टम चेंज करतलो आनी गजाली घडटली सो ताजेर बॅक आनी म्हणटा तें ना दॅट्स इट बॅक टू बॅक 2 इलेक्शन 1 वर्सा भितर फेस करची पडटली हो तुका प्रॉब्लेम बरें मरे इट इज लायक एन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स फॉर युअर बोर्ड एग्जाम्स इमेजीन दिस इज माय प्रिलिमिनरी आय वील अंडरस्टँड हांव खंय फाटी पडटा खंय कमी पडटा खंय वाडपाक जाय खंयच्या बुथार काम करपाक जाय ताज्या प्रमाणे मागीर आमी फुडल्या इलेक्शनाक या नथींग बॅड इन दॅट वर यू हर्ट जेन्ना तुवें सुदीन बाबाचें दीपक बाबाचें स्टेटमेंट आयकलें I was hurt. I am a straightforward person. I respect them. I will always respect them. म्हज्या लायफान जेन्ना कोण नाशिल्लो तेन्ना सुदीन ढवळीकर सरान म्हाका जो ताकद दिली जो मान दिलो जी एक स्थान दिलें मोगू पक्षान स्थान इन सेन्स दॅट MGचो सिम्बॉल दिलो त्या खातीर हांव सदांच ढवळीकर सराचे उपकारी आसतलो जस्ट बिकॉज ताणें हें स्टेटमेंट काडलें आनी म्हाका तो टिकेट दिना म्हणून ताजेर वायटपण घेवन ताजेर अपशब्द वापरून ताजेर कितें वायट उलोवन ना हांव जो करचो ना म्हाका त्या मनशाच्या बद्दल मरो पर्यंत प्रेम आसा आनी उरतलें दुखलें कारण ताणें जर म्हाका दोगांयनी आपोवन जर हें डिसिजन घेतिल्लें न्ही द डिसिजन मायट बी डिफरंट बिकॉज हांवें म्हज्या लायफान सुदीन ढवळीकर सराक ताणें देवळान सांगचें महालक्ष्मीचें हांवें केन्नाच ताका ना म्हणूं ना तो म्हणटा तें हय म्हटलें हांवें इतलो ब्लायंड ताजो फॉलोवर हांव म्हाका तें दुखलें मनांतल्यान दुखलें म्हाज्या आई बाबाक चड दुखलें म्हणून म्हाका चड दुखलें माय फादर एंड मदर डीड नॉट स्लीप दॅट डे दे फेल्ट व्हेरी बॅड अबावट इट बट दॅट डज नॉट डिटर माय रिस्पेक्ट इवन 1 इंच कित्याक तो मनीस गोर गरिबांक जितलो पावता म्हज्या दोळ्यान पळयला हांवें आनी त्या गजालीची तो पब्लिसिटी करना ताका त्या बाबतींत माणुसकी आसा तुका फॅक्ट सांगता हांव त्या बाबतींत ताका इतली माणुसकी आसा ते माणुसकीचो म्हाजो मान सुदीन ढवळीकर सराक मरप पर्यंत उरतलो टिकेट दिवना म्हणून ताजेर वायट उलोवप हें म्हाजें अपब्रिंगींग न्ही म्हाज्या आई बाबान म्हाका संस्कार इतले बरे दिल्या की जो मनीस ऋणी म्हाका 1 मिनटाक सुद्दां पावलो तेजे लायफ टायम हांव उपकारान उरलो सो राजकारण वेगळें आनी म्हजें मनीसपण हांव ज्या फाल्यां दिसा फॉर्म भरतलो आनी समजा म्हाका टिकेट तांणी दिवना कोणें ताका पांयां पडूनच फॉर्म भरतलो हांव कित्याक ताजो आशिर्वाद म्हाका मेळूं ना मेळूं बट म्हजो हो नेचर आसा की ताजो रिस्पेक्ट घेवन हांव वतलो ताका दुखोवन वचचो ना हांव बट आय हॅव टू थिंक अबावट माय सेल्फ बिकॉज पर्सन्स हू कॅनॉट स्टँड फॉर मी टुडे वॉट इज द गॅरंटी दे वील स्टँड फॉर मी इन 2027 सो आय हॅव टू थिंक अबावट माय सेल्फ आय हॅव टू थिंक अबावट माय कार्यकर्ताज आय हॅव टू थिंक अबावट माय लिडर्स हू हॅव सॅक्रिफायस देम सेल्फ फॉर मी फॉर लास्ट 5 to 6 years विथ द होप दॅट आय एम गोइंग टू डू समथींग गूड सो आय हॅव टू कीप वर्किंग फॉर दॅट एक इंटरेस्टिंग गजाल आसा ती म्हणजे विरोधी पक्षांची आतां एक स्ट्रेट फायटाचो प्रश्न येता की तुमी आनीक कोण तरी कॅन्डिडेट जो BJP MGPचो आसतलो तुमी जर अशें म्हणटात की फाल्यां जर तुमीच BJP MGPचे कॅन्डिडेट आहात जाल्यार विशय वेगळो दॅन इट्स अ डिफरंट प्रोपोजिशन लेट अस एनालायज एवरी प्रोपोजिशन व्हेरी प्रॉपरली
तुमी जर गेले दुसरी वटेच्यान तुमकां कसली तिकीट जाय? हांव कित्याक विचारता, हांव फाल्यां काँग्रेसीची जाय काय आनी कोणाची जाय अशें विचारना. जर BJP आनी MGPची तिकीट मेळना, वूड यू प्रिफर अ तिकीट ऑफ एस्टॅब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी काय इंडिपेंडंट म्हणून? पळय, एट दीस मोमेंट टू बी व्हेरी फ्रँक, contesting is on my mind. I have not even thought about ticket because my inner heart tells me सुदीन ढवळीकर म्हाका घात करचो ना म्हणून. ते तुमचो प्लॅन ए जालो. ना तो प्लॅन बी, राजकारणा भितर प्लॅन B, C, D जावचे पडटा. Independent is what I am looking at this moment. Independent strongly I am looking at because Viriato has already declared Rajesh Verekar as the candidate. So I am going independent is म्हणजे सामकें तकलेन आसा आणि त्या प्रमाणे फुडें पळोवया वाटचाल कितें जाता ती. बट तुम्ही एक म्हणटात की दोनच पर्याय, एक तर तुम्ही BJP MGPची कॅन्डिडेट ऑर इंडिपेंडंट. Because काँग्रेसीन डिक्लेअर केलो, सो आय डोंट हॅव एनी स्कोप देर टू बी व्हेरी फ्रँक. लेट अस बी ऑनेस्ट, एट दीस मोमेंट विनेबिलिटी इज म्हाका मोर इम्पॉर्टंट आसा, कळ्ळें तुका. आनी इंडिपेंडंट लेट अस ट्राय 45 पार्ट्स आसा, लेट अस सी वेअर केतन स्टँड्स. डू यू थिंक फोंडेची आयची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार बीइंग इंडिपेंडंट इज बेटर देन अ काँग्रेस कॅन्डिडेट, ऑर you are at a disadvantage by not getting an established party ticket? See, in life, every time you have to face lot of problems, and problems don't come to you by telling you. At this moment, एक जीव सदाशिव म्हणून आता कळा म्हाका की म्हाका एकटोच वचपाक जाय जाल्यार एकटोच या आनी आमची कॅपेसिटी कितें आसा ती पळोवन घेवया. सो आय फील एवरी प्रॉब्लेम क्रिएटेड बाय द ऑलमायटी इज टू फायंड अ सोल्युशन फॉर फ्युचर. मायट बी हे जर 2026 ऑक्टोबर नोव्हेंबरान जालें न्ही, हांव लिटरली शेंटा आशिल्लो, हांव इमोशनलीच कॉलेप्स जातलो आशिल्लो. देव खरें सांगता तुका. सो देवान म्हाका सांगलां, केतन काम कर, आतां राव, तुजी परिस्थिती कितें ती पळय आनी 8 म्हयन्याचें प्लॅनिंग कर. सो इट्स ओके, दॅट्स फायन, एब्सोल्युटली. You are prepared. I am, see, who is not prepared? Who wakes up after a slumber of sleep of 3 years and then suddenly वता आनी सगळे पुजा बिजा देवाच्यो करता आनी खंय ना, आमी तशें ना. The day I have lost, next day I have started working. You can see on my social media. हांवें जांकां प्रॉमिस केल्ले, दुसऱ्या तिसऱ्या चवथ्या दिसाक हांवें वचून सिनियर सिटीजन कार्डां वाटल्या, म्हजी कामां केल्या, कोण पिड्ड्यार जाता घेवन कारवार गेला, हांवें म्हणजे खंयचेंच काम सोडलें ना. सो प्रिपेरेशन इज फॉर दोज हू स्लीप, not for those who are always awake. You are saying you are never out of circulation. Never out of. You can ask anyone in Ponda. You do a hidden survey and see it. You will understand. एक असा की आता फायनली कितें इश्यू जाता केन्ना येदो व्हडलो लिडर जेन्ना वता तेन्ना थंय तो वॅक्युमूय तयार जाता 100%. आनी त्या वॅक्युमा भितर आज ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जाता. एक प्रश्न येता की बाबा फाल्यां तुमचे सारको जेन्ना यंग लिडर म्हणटा की गिव मी एन ऑपॉर्च्युनिटी, Yes. तुमी फोंड्या खातीर कितें करतले हो प्रश्न येता. आज फोंडेकाराच्या मुखार एकदम बेजीक प्रश्न येतलो की तुमकां यंग मनशाक हाडून तुमी कितें करतले. सी, ह्याचेर एक पॉयंट आसा. फोण्या रवी नायक सराचो जो जागो आसा तो कोणाकूय भरपाक भरपूर मुश्कील आसा. त्या मनशान, हांव परत तुका म्हणटा, फ्रॉम झिरो ही हॅज बिकम अ हिरो. तो सिंपती मागून आमदार जावना, तो सिंपती मागून कावन्सिलर जावना, तो सिंपती मागून CM जावना, तो कश्टान जाला, गांवान भोंवला, घरान भोंवला. आमचे मतभेद खूब जाताले, पॉलिटिकली झगड्यो, पॉलिटिकली आर्ग्युमेंट्स, ह्यो गजाली जाल्यो, पण आमी केन्ना रिस्पेक्ट ताचो सोडलो ना. आमी ताका सरूच म्हणून म्हटलां आनी त्या मनशाच्या पांयाचेर हांव फुडें वतलो. आतां अशें चिंततलो म्हाज्या बरोबर कोण ना, घरान भोंवतलो, गांवान वतलो, लोकांक मेळटलो. म्हज्या नशिबान कितें आसा तें म्हाका देव दितलें. सो यू कॅनॉट फील हिज स्पेस, बट येस, यू कॅन ट्राय टू वॉक इन हिज शूज. दीस इज वन थिंग. सेकंड थिंग, Ponda, let us go on to the basic necessity now. It might be controversial, but I will tell you today, Ponda is suffering because of lack of medical facilities. My basic priority, and म्हाजो एक विजन आसा, एकूच पयलीचो गजाल, देवान म्हाका जर आतां चान्स दिले जाल्यार वर्सा भितर फोण्या ID हॉस्पिटल जे वेंटिलेटराचेर आसा, ID हॉस्पिटल जे वेंटिलेटराचेर आसा ते पयलीं हांव जिते करतलो. शुक्रारा शेनवारा जर एक मनीस एक्सिडेंट जावन पडटा, 11 वर्साचे चली, तुका हांव सांगता, आतां सांगता विथ एविडन्स, 11 वर्साचे चलयेचो पांय मोडटा जाल्यार ताजो सोमारा ऑर्थोपेडीक येता आनी ते रडत आसा, आवय गे जायना आपल्याक म्हणून. ही परिस्थिती सुदारतलो हांव. एक ब्लड बँक ना फोण्या, इमॅजीन कर. आमी सगळे जात आनी धर्म घेवन झगडटा, बट श्रीमंत मनीस मणिपालान वता. हांव जातीचेर उलयना, धर्माचेर उलयना. श्रीमंत मनीस मणिपालान वता, श्रीमंत मनीस हेल्थवेन वता, श्रीमंत मनीस मुंबय वता,
पण जेन्ना गोर गरीब बहुजन समाजाचो मनीस ताका एटॅक येता तेन्ना एक कार्डियक सर्जन आयडीन ना, हे कोण उलोवपा रेडी ना. 4 मंत्री या फोंड्या आयज, ताजेर उलया. आज जर एक चली एक्सिडेंट जावन पडला शेनवारा येता सांजचे जाल्यार ताजी ब्लड चॅकिंग सोमारा सकाळी जाता, ताजेर उलया. एक तकली फुटून आमचो कोच मरता या कोण प्लेयर मरता जाल्यार ताजें सिटी स्कॅन करपाक ताका येवन लायनीन जीएमसीन रावचें पडटा, ताजें रक्त फोंड्या टू पणजे वता, ताजेर उलया. कित्याक रक्त दिता पळय तेन्ना जात आनी धर्म पळोवन कोवीड टायमार आतां दिनात. सो हेल्थ फॅसिलिटी बरी करतली. कंटिन्युअस 24 तास सर्जन आसा फोंड्या आयडीन ना, ब्लड बँक आसा ना, सिटी स्कॅन आसा ना, MRI आसा ना, डायलिसीस सेंटर सारकें चलता ना. अश्यो बिकट परिस्थिती आसा की एक ऑर्थो सुद्दां सारको ना आमचे कडेन, जो शेनवारा एक्सिडेंट जाल्यार सोमारा पर्यंत पोट्ट्यो बांदता आनी सोमारा आयजून ब्लड काडटा, आमचे रिपोर्ट्स धाडटा. ही परिस्थिती सुदारतलो पयली हांव. वी नीड पहिल्या 1 वर्साची हेच म्हजें टार्गेट. गेट दीस इन टू प्लेस वेर गोर गरीब मनीस, तो हिंदू आसूं, तो मुसलमान आसूं, तो किरिस्तांव आसूं, तो खंयच्या जातीचो धर्माचो आसूं, त्या मनशाक आयडी सोडून खंय वचपाक पडपाक जायना. आनी पणजे सुद्दां जर कोणाक कितें वायट जालें ताणें आयडीन येता म्हूण आपूण सांगपाक जाय, रिकमेंड करपाक जाय. ह्या लेवलीची आयडी हॉस्पिटल करपाची कॅपेसिटी म्हजे कडेन आसा, विजन आसा म्हाका त्या खातीर. कित्याक श्रीमंत मनीस हॉस्पिटलांनी पावतलो, बट बऱ्या बऱ्या प्रायवेटांनी गरीब मनशांनी कितें करपाचें. एक एटॅक आयल्यार मनशाक वाचोवपाक परिस्थिती ना आयज आमचे कडेन. प्रमोद, हे हांव मनांतल्यान सांगता, राजकारणा खातीर सांगना तुका. दीस इज अ फॅक्ट. पोंडा, मडकय, प्रियो, शिरोडा, अरे लस दिसपाक जाय हांकां. जे उठ सूट जात धर्म आनी कितें म्हणटा, अरे आमचे गोर गरीब भुरगे जे तुका थंय मरता एक्सिडेंट जाल्यार, एक दोतोर ना, ताका पाट काडटा. आमची दोतोर आसा आयडीन, ती हेल्प करता. तांकां काडटा आनी तुमी जीएमसीन धाडटा, हॉस्पिटलान धाडटा. अरे मनीस खंय मेल्या अशें विचारपी थोडे मंत्री आहा. बरें, मनीस मरना मरे, बट पोस्ट सिमटम्स सर्जरी कितें जाता तें कोणें पळयल्या? पोस्ट सिमटम्स एक्सिडेंट कितें जाता तें पळयल्या? पोस्ट कार्डियक स्ट्रोक कितें जाता तें पळयल्या? पोस्ट न्युरोलॉजिकल स्ट्रोक कितें जाता तें पळयल्या? ह्यो गजाली चेंज करपाक आमकां जाय. म्हणजे होच तुमचो प्रायमरी अजेंडा. प्रायमरी एजेंडा म्हजो म्हाका तुम्ही तो विशय काडलो म्हणून हांव विचारता. एक जाता की रविबाब नायक हे बहुजन समाजाचे दिग्गज नेते. आज थंय आनीक असो रेटोरीक तयार जाता की थंय परत एक बहुजन समाजाचोच आमदार आसपा जाय म्हणून. बाय दॅट क्रायटेरिया यू वील बी अ मिसफीट. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ बहुजन समाज? जो दीस रात कष्टकरी समाज, तो बहुजन समाज. बरें, केतन भाटीकाराक जी 7,500 मतां पडली, ती कितें सारस्वतांचीच पडली? ती आयर जातीचीच पडली अशें तूं म्हणटा? कितें रे जात धर्म? अरे हांव जेन्ना क्लिनीक चलयता म्हजें, ते क्लिनिकान पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. एक गजाल समजून घेया. म्हाका जें वोटींग केलां पळय, तें सगळ्या लोकांनी वोटींग केलां. नाल्यार म्हाका 7,500 मतां पडटा आशिल्लीं. EVMाचेर 1 मत लीड आसता आशिल्लो. सो आय डोंट अंडरस्टँड वॉट इज दीस. वॉट इज इट? People have from all caste, all communities have voted for me. रवी सराक सुद्दां सगळ्यो जातीच्यो धर्माचे लोक वोट करताले. हे समजून घे. म्हज्या बरोबर तितलोच समाज आसा जितलो बाकींच्या बरोबर आसा, नाल्यार म्हाका इतली मतां पडूं शकना. तुम्ही कितें म्हणटात? हें जें राजकारण, समाजाचें राजकारण आसा, ते फोंडेचे वोटर एक्सेप्ट करचे नात? ती समजून घे. हांगा इमोशनल सिंपती रवी सरा खातीर रितेशाक आसूं शकता, ना म्हणना. कारण म्हाका तो सिंपती आसा. इवन आय फेल्ट बॅड वेन रितेश क्रायड येस्टरडे. तो रडलो तेन्ना म्हाकाय दुख्ख जालें, कारण तो मनांतल्यान रडलो. एज अ सन ही वॉज व्हेरी गुड टू हीज फादर. हांवें पळयला ताका कसो तांकां आदार दिवन रवी सराक रितेश उठतालो, व्हरतालो, सगळें करतालो. ती सिंपती म्हाकाय आसा. थोडी सिंपती मेळत ताका, पण तितलीच सिंपती लोकांच्या मनान अजुनूय आसा की बाप भाटीकाराचे चुरचुरे मरून काम केलें. तुम्ही म्हणटात ती सिंपती ही मनीसपणाची सिंपती, ती खंयच्या समाजाची, जातीची, धर्माची सिंपती न्ही. आतां म्हाका आसा ती कित्याक आसा? म्हाका आसता ती बद्दल सिंपती. एज अ फ्रेंड 12 ताणें फोन करून हांव पावतलो, बट दॅट डज नॉट मीन ताका हांव वॉक ओवर दितलो. म्हाका दिवना कोणें. म्हाका म्हटलें रे, अरे केतन आपूण 30 वर्सां आमदार आशिल्लो, केतन 77 मतांनी पडलो, भुरगो नवो, चल ताका आमदार करुया. कोणें केलें? कोणें करूं ना. कोणें इमोशन तो दिवना म्हाका. हांव इंडिया टिमीचो रेसलिंग फिजिओ जावन किर्गिस्तान जॉर्डन अमान गेलो. खंय रे सत्कार जालो आमचो? एसेंब्लीन तरी नांव घेतलें रे आमचें. कित्याक घेवना? कित्याक घेवना? तुम्ही म्हणटात नो वॉक ओवर. नो वॉक ओवर वॉट्सो एवर.
सो एक गजाल आज तुम्ही क्लियर करतात बिफोर वी एंड दिस की हे जे चलना की अरे एकच वर्साचो काळ आसा मागीर परत इलेक्शन ही खूब म्हारग गोष्ट परवडटली काय म्हणटा पळय ऐकून घे जो लास्ट प्रश्न पयसो म्हणलो. जो पयसो मोडटा ताका पयसो जाय पडटा जो काम करता ताका मतां मेळटा हांव काम करता म्हाका खबर आसा पयशांचे जर आशिल्ले न्ही ट्रस्ट मी हांव इलेक्शन लढचोच नाशिल्लो. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता यंग मनीस जेन्ना राजकारणा भितर येता तेन्ना ते पोटतिडकीन उलयतातय बी. तांणी फाल्यां जिखून येतकीर ती पोटतिडक तशीच दवरून काम करचें इतलीच लोकांची अपेक्षा आसता. केतन बाब नवीन न्ही राजकारणा खातीर आनी फाटले एपेक तर तांणी सामके म्हालगड्याक घाम काडलो. नाव फोंडा हॅज टेकन अ न्यू टर्न. तें टर्न खंय पावता तें आमकां फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर कळटलें. बट केतन बाब ऑल द बेस्ट थँक्यू फॉर युअर पॉलिटिकल करियर आनी आयले आनी सदां भशेन सारके पोटतिडकीन उलयले म्हणून प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.